गोय वैजकी महाविद्यालयाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या। जीएमसी स्वता व्हेंटिलेटराचेर आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचे म्हणणारे दुर्गादास कामत हांणी केला। जीएमसीन लोकांक उदकाचो उणाव, लायट आनी हेर सवलतींपासून वंचित रावचे पडटा। आपणेन ह्या आदी भलायकी खात्याक जीएमसीचो अहवाल दिल्लो। ताजे उपरांत सरकारान आदले जिल्लोधिकारी एनडी अगरवाल हांचे हस्तुकी समिती बसयल्ली। ताजो अहवाल खंय पावलो असो प्रश्नय तांणी केला। आरडीएक्स गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक 6 ते 7 महिन्या पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर आमी एक रिपोर्ट सबमीट केल्लो आनी आतांचे हेल्थ मिनिस्टर आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाब फ्रांसीस डिसोजा हाणें आमकां एप्रिशिएट सुद्दां केल्लें की ह्या रिपोर्टान कांय तरी तथ्य आसा आमी दिल्ले रिपोर्टान। आनी तुका याद जातलें की एनडी अगरवाल कमिशन सरकारान स्थापन केल्लें आनी 2 म्हयन्याचे मुद्दत ह्या सरकाराक एनडी अगरवाल कमिटीक ह्या सरकारान दिल्ली। ताच्या नंतर रिपोर्ट आयले। एनडी अगरवाल रिपोर्ट सबमीट करतकच रिपोर्ट खंय पावला आनी कितें जालां हें आमकां अजून तरी खबर ना। पूण आतां अजुनूय बातमी येतात की जीएमसीची जी प्रकृती जी बिगडलेली ती आतां जीएमसी स्वता व्हेंटिलेटराचेर पाविल्ली आसा। उदकाचो विशय जो आसा जो आमी लावन धरलो की टँकर थंयच्यान भायर वतात ते एकूच सध्या तो जाग्यार पडला अशें आतां दिसून येता। गेले 2 ते 3 म्हयने जाले किडनी ट्रान्सप्लांट जायनात, बंद दवरल्यात, कारण डॉक्टर लॉंग लिव्हेर गेल्यात। कोण तिवारी म्हणून डॉक्टर आहा पळय ताका 2 वर्सांचे कितें लिव्हेर धाडला, लीव घेवन तो गेलो। म्हणल्यार हातून एक स्पश्ट जाता की एक डॉक्टर जरी गेलो दुसरो कोणा तरी अपॉइंट करप म्हणल्यार सरकाराक अजून अकाउंटेबिलिटी अजिबात ना। ब्रेस्ताराक सकाळी 6 ते दनपारां 2 पर्यंत पावर सप्लाय बंद जाली आनी पेशंटांक खंय अक्षरशः जे स्कॅन MRI एक्सरे काडपाक गेल्ले हांकां परत घरा धाडले आनी तुमी शुक्रारा येयात म्हूण सांगले। पण हातून स्पश्ट जाता की थंय पावर बॅकअपूय सारके नात। जेन्ना आज हांवें कांय डॉक्टरां कडेन चवकशी केली तांकां कळून आयला की फक्त मॉर्च्युरी जे मॉर्ग हाका बॅकअप पावर सप्लाय आसा आनी हॉस्पिटलांत बाकी कडेन खंयच ना। नवे जे लेक्चर हॉल जाला म्हणत बाकीचे कडेन सारके बॅकअप सप्लाय ना। कदाचित आसा एक फॅन एक लायट पूण तातूंत हॉस्पिटल चलना। पेशंट आसतात आयसीयूनी, व्हेंटिलेटराचेर, मशिनांचेर। जर पावर ना म्हणून जर एक्सरे सारखे सादे मशीन चलना किंवा MRI स्कॅनिंग मशीन चलनात जाल्यार जी व्हडली मशिनां आसात आयसीयून म्हणत, सीसीयून हांची परिस्थिती कितें हें देवाकूच खबर। आनी एक स्पश्ट जाता की आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर लक्ष घालपाक सरकाराकूय अजिबात कदाचित इंट्रस्ट ना। जीएमसी विजिटींग कमिटी खंय पावल्या, कितें जालां हें वतात काय ना हेंवूय आमकां खबर ना। आज जेन्ना हांवें स्वता कांय डॉक्टरां कडेन इंटरेक्शन केलें जाल्यार परिस्थिती अत्यंत भयानक आसा। ते म्हणटात आमी उलोवंक शकना कारण आमी गव्हर्नमेंट सर्वंट। सरकाराचे नदरेक हाडूंक सोदता की एटलिस्ट गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन तरी लक्ष घालचें।